नमस्कार, म्हजें नांव जावन आसा शुभम शिवोलकर, शेर मेळावे 70 गोवाचो हांव. आज आमी मिडिया कॉन्फरन्स घेवपाचें ठरयिल्लें आशिल्लें जल्म्या देवस्थानान. आमी आमच्या पुलिसां कडेन उलोवन सुद्दां जाल्यार सकाळीं पुलीस आमकां मेळिल्ले, तांचे कडेन आमी उलयले सुद्दां आनी आमकां अशी मेसेज मेळिल्ली की 4च जाण बसूंक शकतात, त्या येवजी आनी कोण रावंक शकचे ना थंय. ते आमी नियम बाळगिल्ले आनी फक्त 4 जाणांक बसयल्लो सोशल डिस्टन्सिंगान. आनी थंयसर इवन सॅनिटायझर बी सगळे आशिल्ले, मास्कां घातलेली. त्या येवजी थंयसर कोणी तरी कंप्लेन दिल्ल्या कारणान पियाक स्पेशल येवचें पडलें, एस पी कडल्यान तांकां वॉर्निंग आसल्या कारणान. आनी तांच्यांनी आमकां पुलीस स्टेशनार हाडलो, आमकां ब्रिफींग केलें की अशें करनाकात आनी हेच्या फुडें तुमी समज कितें करपाक सोदतात जाल्यार ताजी तुमी मातशी परमिशन घेवन करचें म्हणून. ही जी कॉन्फरन्स आमी ठरयली ती IIT मेगा प्रोजेक्ट जो आमच्या मेळावली गांवांत जावचो आशिल्लो ताका आमी विरुद्ध करता, ताका आमी ओपोज करता. कारण आमचे हांगसरले 10 लाख स्क्वेअर मिटर वचपाचें आसा आनी तेंचो हिडन अजेंडा आसा की ते 20 लाख स्क्वेअर मिटर घेवपाक सोदता. आतां तेंच्यांनी आमची दिशाभूल केल्ली आसा की ऑलरेडी सांगला 10 लाख घेतला म्हणून, पूण तेच्या फुडें ते 10 लाख आनी घेवपाचे आसा. आनी ते येवजी ते आनीक दिशाभूल करता की आमकां ते जॉब दितले आनी कितें करतले म्हणून. ते आमकां कांयच नाका. आनी आमी तांकां एक म्हटल्यार IIT खातीर 1 स्क्वेअर मिटर सुद्दां आमचो गांवचो दिवपाक सोदना. आनी आमचे ह्या एरियेन आमचे जे लोक आसा 4 किंवा 5 गांवाचे लोक त्या एरियाचेर तेंचें उत्पादन लागलेलें आसा. काजू किंवा तुमी माड अशें सगळें लागलेलें आसा उत्पादन, आनी ताजेर तेंचें कुटुंब डिपेंडंट आसा. सो आमी तुमकां सगळ्यांक सांगूंक सोदता की तुमचो सगळ्यांचो साथ आसता आमचे बरोबर. आनी आमी जे चळवळ सुरू केल्ली आसा ताका तुमी अशेंच आमकां पाठिंबो दित रावचो. तुमकां प्रेस कॉन्फरन्स ओपन अशें तुका दिसता की पॉलिटिकल कोणाचो हात आसा असो दिसता तुमकां? आमकां अशें दिसता की पॉलिटिकल सगळे जाण दबाव हाडटा आनी त्या कारणान आमचे खंय तरी आमी आडोन उरता. 144 आसल्या कारणान आमकां ही खरीच जी सोशल डिस्टन्सींग आनी बाकीची सगळे बाळगुची पडटा. पण त्या कारणान अशें न्ही की लोकल जे लोक कितें आपलें अस्तित्व दाखोवपाक सोदता तेंचे विरुद्ध वचूंक जायना न्ही. आमी खंय तरी आडोन उरता. आमकां जाय तें आमी कितें करूं शकना सद्या. तुमची दबाव हाडल्यार तुमी फाटीं सरतले बी? आमी केन्नाच फाटीं सरचे ना. आमी एक बाळगितले की जो कायदो लायला तितून आमी रावतले, कित्याक आमकां बी गव्हर्मेंटाक साथ दिवचोच पडटा. पूण आमी आमची चळवळ केन्नाच रावोवचें ना. तुमकां फक्त प्रोजेक्ट नाका हांगासर? बरोबर. आमी कितें म्हणटा की ही जी एरिया आसा ह्या एरियेन खूब रान आसा. कांय न्ही म्हटल्यार लाखां वयर झाडां आसा आनी तितून कांय न्ही म्हटल्यार हजारांनी काजूची झाडां आनी बाकीची उत्पादनाची झाडां जी आमच्या गांवच्या लोकांनी लायिल्ली आसा ती आमकां मारपाची ना. आनी तेजेर आमकां थंयसर कितें कॉन्क्रीट जंगल करपाचें ना. जे जंगल आसा तेच आमी बऱ्या भशेन बाळगोवपाक सोदता. आजून पर्यंत बाळगीत आयिल्ली आसा आनी फुडें बाळगोवपाक सोदता. सो प्रोजेक्ट हो ज्या जाग्यार बॅरन लँड म्हटल्यार ज्या जाग्यार कांयच ना, नॉन फर्टायल लँड आसा थंय व्हरचो म्हणून आमी आमच्या गव्हर्मेंटा कडेन मागता. तांकां प्रश्न केल्लो की हो IIT प्रोजेक्ट कितें आनी हेजो आमकां लाभ कितें आसा आनी कशें हे म्हटल्यार मॅरिट्स आनी डिमॅरिट्स कितें आसा तें विचारलेलें. तेजो आजून पर्यंत रिस्पॉन्ड आमकां पंचायती थ्रू बी मेळूंक ना. तुमी आतां CMाक बी धाडला न्ही, निवेदन दिलें न्ही हय. तुमकां कितें रिप्लाय आयली? आजून पर्यंत कांयच रिप्लाय येवंक ना आनी इमेलाचो सुद्दां आजून पर्यंत कांय रिप्लाय येवंक ना आमकां. कितलो टायम तरी धाडलेलो? कितलो टायम जातलो? आय थिंक अरावंड 20 का 22 तारखेक कितें तरी धाडिल्लो आमी तो. 20 तारीख ऑफ दीस मंथ.